रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या गणपतीपुळे दर्यादेगेर शेनवारा सकाळी व्हड अपघात घडलो। बर्तीच्या वेळार दर्यात गेल्ले छत्रपती संभाजीनगरातले 8 पर्यटक दर्यात व्हावून गेले। तातूंतले 3 सुरक्षीतपणान भायर काढले, तरी 5 जण अजून बेपत्ता आसात। थळावे नागरिक, पुलीस आणि बचाव पंगडा कडल्यान झुजा पावड्यार सोद वावर सुरू आसा। पळयात। शेनवारा सकाळी रत्नागिरीतले फामाद पर्यटन थळ गणपतीपुळे दर्यादेगेर ही घडणूक घडली। छत्रपती संभाजीनगरातल्या पर्यटकांचो एक पंगड भोंवपाक दर्यादेगेर आयिल्लो। तातूंतले 8 पर्यटक दर्यात देंविल्ले, पूण त्या वेळार दर्याक चड भरती आशिल्ली, तशेंच ल्हारां खर आशिल्ली खंय। उदकाची खोलाय आनी दर्याचो प्रवाह अदमासाकय येनाशिल्लो। पर्यटक दर्यात बुडटा हे कळ्ळे बरोबर देगेर हाजीर आशिल्ले लोक रोखडेच मजत करपाक धांवले। थळाव्या लोकांच्या यत्नाक लागून तातूंतले 3 जाणांक सुरक्षीतपणान साल्वार केले, पूण अजून 5 पर्यटक बेपत्ता आशिल्ल्यान तांचो सोदवावर सुरू आसा। पुलीस, थळावे प्रशासन आनी बचाव पंगड दर्यात आनी दर्यादेगेवेल्या वाठारांत सोद कारवाय करतात। हे घडणुकेक लागून गणपतीपुळे वाठारांत चिंतेचें वातावरण निर्माण जाला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।